विश्वनाथ दुकळो, दामोदर देवस्थानाचो अध्यक्ष. आज गुलाला लागून हो बायट दिता. सकाळपासून भाविक येत आसात. ह्या फावट ट्रॅफिकाचो अरेंजमेंट केल्लो आमी पार्किंगाचो, तो सक्सेसफूल जाला. लोकांक पार्किंग मेळटा, गाडयांचो मुवमेंट सुरळीत आसा. लोक भेटेक येतात, तेही एक 5 मिनटां भितर भेट घेवन 5 ते 10 मिनटां भितर लोक भेट घेवन भायर सरतात. जेवणाची हांगा लायन सारकी सिस्टमॅटीक चालू आसा. लोक पिंक म्हणजे सध्या तरी कावंटराचेर सगळ्या पिंक कलरच वापरप चालू आसा. म्हणजे आमी काल बायट दिल्लो, पयर बायट दिल्लो, ताचो इफेक्ट जाला. सद्या पर्यंत अजून पर्यंत गुलाल बरो चलता. लोक कोण येतात आनी गुलाल बरे भशेन एन्जॉय करचो. सिस्टमॅटीक आसा ते म्हणजे सिस्टम चालू आसा. पोलिसांनी ह्या फावट बरो नेट दिला आनी सगळें सिस्टमॅटीक चालू आसा. लोकूय बरे भशेन येवन भेट घेवन वतात. तशेंच चालू दवरचें आनी आयची हें फंक्शन बरें सक्सेसफूल करचें अशें तुमचे कडेन मागता. जय दामोदर. सांजचो प्रोग्राम कितें आतां तुमी सांजचो आतां अंदू आमी हरशीं एक्चुली आमी 3:15 गुलाल स्टार्ट जातालो. 4:15 म्हणसर पालखी थंयच्यान हालयताले रंगनाथा देवळा थंयच्यान. अंदू ती 5 पर्यंत आसतली, म्हणजे सगळ्यांक थंय भेट घेवपाक मेळटली. ताजे नंतर पालखी भितर येतली. भितर येवन जातकीर मागीर पालखी एकदां आरती बिरती जाल्यो की देवा न्हेसून परत न्हेसयतात. म्हणजे आयची आरती आतां पालखी भितर येतकीर जातली सांजची 5:30. ताजे नंतर मागीर लोकांक भेट स्टार्ट जातली. ती भेट लोक आली भेट्स ऑफिसर म्हणजे पूर्व 11 सुमार जाल्ली. पूण एक 11:30 पर्यंत भेट चालू आसतली. म्हणजे लास्ट कोण लोक येयसर भेट चालू आसता. ताजे नंतर तांगेलो नवरदेव म्हणून एक कार्यक्रम आसता, तो जाता. आनी ताजे नंतर मागीर आरती जावन प्रसाद वाटून आयचो गुलालाचो सुवाळो सोंपता. शिगमो जो आसा तो मडगांवां केळी त्या निवासस्थानी बरो नाल्ल दवरतात आनी बिरेस्तारा घेवन तो हांगा दामोदर येता. थंयच्यान ती शिगम्याची सुरवात जाता आनी फाल्यां गुळपेट जातकीर ती शिगम्याची सांगता जाता. म्हळ्यार बिरेस्तार बुधवाराक सांजचे सगळें सोंपता. मुख्य म्हणजे हो शिगमो आमचे खास करून मडगांवकार वास्कोकाराचो शिगमो. पूण बरें दिसता की सगळे गोंयची जनता जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं हांगा पार्टिसिपेट जाता आनी मोठ्या दबाज्यान हो शिगमो मनयतात. आतां दामबाबाचेर सगळ्यांचो विश्वास आनी दामबाब तो वेवस्थीत आपल्यालो शिगमो बरे भशेन करून घेता. हांव भावेश सुनील दामोलेकार. आयज आमचो दामोलेचो गुलाल बऱ्या उमेदीन पार पडला आनी भोवसंख्य अशे लोक, म्हणजे आमकां दिसतालें की शाळेच्या कारणाक लागून लोक कमी जातले किंवा एक्झामी आसा हेका लागून काळ कमी जातले, तशें कांय ना. पूण दामबाबाचेर विश्वास दवरून प्रत्येक जाण आपल्याक जाता तशें येवन हांगा गुलाल खेळ्ळा आनी आपलें जें मागणें आसा तें गुलाल रुपींतल्यान दामबाबा कडेन मागलां आनी दामबाबान तसोच तेंचेर आशिर्वाद दिल्लो आसा. ज्या ज्या लोकांची मनाची जी कामना आसा त्यो सगळ्यो दामबाब आयज पूर्ण करतलो आनी गुलालान न्हांवून परत आपल्याल्या देवळान वतलो. आनी ह्या सगळ्या भितर आपलो आनंद जो आसा तो प्रत्येक जाण हांगा गुलालाच्या रुपान आमी उधळयतात आनी अशा पद्दतीन हो गुलाल आमचो जाता. आनी ह्या गुलालाक हांव सगळ्यांक गोंयच्या लोकांक, दक्षिण गोंयच्या लोकांक, कुशावतीच्या लोकांक, उत्तरेच्या लोकांक सगळ्यांक मना काळजांतल्यान गुलालाची परबी दिता. आनी अशे व्हडा उमेदीन आमी हो गुलाल मुखारय खेळयतले अशी आशा बाळगीता. आनी आमच्या माटो ते वतीन सगळ्या गोंयकारांक परत एकदां ह्या गुलालाच्यो शुभेच्छा दिता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.